आयची रियल लायफ स्टोरी मातशी इंटरेस्टिंग आसा, सगळ्यान डिफरंटूय आसा. खूब जाण रेंटाक गाडयो घेता आसतले, 4 व्हिलर, बायकी, आनी तशेंच खूब जाण भाव भयण आमचे गाडयो रेंटाक दिता आसतले, सारकें न्हू. पर आयची घटना जी रमेशा वांगडा घडल्या दॅट इज टोटली डिस्टर्बिंग, आनी ही कोणा वांगडा जावची न्हू म्हणून ही व्हिडिओ घालता तुमच्या खातीर. एक मनीस लाजार तो एक रेंटाचो फ्लॅट घेवन रावतालो. सो गायज, एक मनीस लाजार म्हणून एक फ्लॅट घेवन रावतालो आनी फ्लॅटाच्या समोरूच एक गॅरेज आसली. मोटरसायकल रिपेर करता पळय ती गॅरेज. आनी तसल्या गॅरेजीन एक रमेश म्हणून भुरगो कामाक आसलो. व्हेरी गूड मॅकॅनीक, गरीब बाबडो, गरीब म्हणजे सापूच खूपच गरीब आनी व्हेरी व्हेरी डावन टू अर्थ पर्सन. ज्या मनशाची हांव स्टोरी सांगता तुमकां ती रमेशाची सांगता. सो रमेश एक भुरगो गॅरेजीन कामाक आसलो आनी व्हेरी गूड पर्सन, मॅकॅनीक म्हणून तो कोणाच्या गॅरेजीन कामाक आसलो. आनी लाजार हो सूट बूट घालून सारको एक हायफाय सिव्हिल इंजिनियर, मागीर बरो सॉफ्टवेअर इंजिनियर तसलो, म्हणजे हायफाय कसो जिसप बिसप रूप सूप सगळे हायट बीट. आनी तो एवरीडे येता वयता त्या मेकॅनिका कडेन रावतालो केन्नाय गजालीक. आनी अशें करून करून लाजारान रमेशा कडेन बरी फ्रेंडशीप केली. फ्रेंडशीप म्हणजे कितें, फोनार न्हू, भायर न्हू, फक्त तो गॅरेजीन कामाक येता करतालो, काम करतालो तेन्ना तो मनीस येतालो तेजे कडेन 2 मिनटां उलयतालो आनी वयतालो. अशें करून करून 4 म्हयने जाले न्हू गो. होय, सारकें न्हू. सारकें. अशें करून करून 4 म्हयने जाले आनी रमेश लाजाराक वळखोंक लागलो. तो लाजार, तो बाबडो बरो इंजिनियर, तो बरो भोंवता, बरे कपडे घालता, बरे सेंट बीण मारून आसता न्हू. आनी तशें एक दीस असो येयलो, लाजारान रमेशा वांगडा कितें केलें तें तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी म्हणटले आयजसून आमकां बाबा रेंटाच्यो गाडयोय नाका आनी रेंटाक गाडयो दिवपाकूय नाका. सो जालें कितें पळय, दॅट इज टोटली डिस्गस्टिंग, सामकें हर्टफूल, पेनफूल. जालें कितें तें तुमकां सांगता. एक दीस दनपारचे 2:30 लाजार म्हणटा पळय तो मनीस धांवन येयलो करून थकोन येयलो आनी रमेशाक म्हणटालो, रमेश, म्हाज्या घरा कडेन एक एमर्जन्सी येयला, म्हाका घरा कडेन वचोंक जाय, साऊथ गोवा. ओके, ही जी घटना घडल्या ती नॉर्थ गोवाची. साऊथ गोवा म्हाका वचोंक जाय, म्हाका एमर्जन्सी गाडी जाय, म्हाजी गाडी मोडल्या, कांयच करूं शकना आनी हांव तुका तुज्या गाडयेचे 1 विकाचे पयशे दिता, रेंट दिता. ओके, रेंट दिता तुका, तूं म्हाजेर बिलीव करता न्हू, तूं म्हाजो फ्रेंड न्हू. आनी रमेशान मनान म्हटलें की हो भुरगो मनीस बरो, हो सद्दी येता वयता, बरो रिस्पेक्टफूल मनीस, आसूं दिवया तेका गाडी. आनी तेणी काडली आनी गाडी तेका रेंटाक दिली. 10 दिसांक गाडी घेतली तेणी, मोटरसायकलीचें नांव आसलें यामाची फॅसिनो न्हू. होय, यामाची फॅसिनो तेणी रेंटाक दिली तेका आनी दिसाचे 500 रुपया धरले. 500 रुपया लाजारान रमेशा कडली गाडी रेंटाक घेतली आनी तेजो फूल पेमेंट तेका जीपेर केलो. कितले जाता 1 विकाचे पळय ते पयशे दिले आनी नंबर घेवंक ना न्हू. होय, नंबर घेवंक ना, तोंडा फुडलो न्हू, त्या फ्लॅटानूच रावता. येतलो 8 दिसान. 1 दीस जाले, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले. आनी 3रे दिसा रमेशाच्या घरा भायर पुलीस येयले. पुलिसाची जीप नेट्टान ब्रेक मारता आनी रमेशाची बायल भायर बसलेली आपणाच्या चेड्याक घेवन. पुलिसाची जीप पळोवन ती मातशी आंग सोडलें तेणी, म्हणजे भियाली, कितें जालें काय म्हणून. पुलीस येयले, रमेश कामाक गॅरेजीन आनी रमेशाची बायल आनी चेडो घरा कडेन. रमेशाची बायल आनी तेजो चेडो आनी रमेश एका रेंटेड रुमान रावतात. सो जालें कितें, पुलीस येयले. पुलिसान म्हटलें, रमेश खंय? बायलेन म्हटलें, रमेश कामाक गेला गॅरेजीन. ते फुडें 2 किलोमिटराच्या फुडें लेफ्टाक देवळा कडेन तेजी गॅरेज आसा. तुका खबर आहा तुज्या घोवान कितें केलां तें? कितें केलां साहेब? बायलेन विचारलें, कितें केलां पळय. CCTVचेर तेका 4 व्हिडिओ दाखयल्यो. आतां तुमी म्हणटली रमेशान अशें कितें केलें की पुलीस घरा कडेन येयले? सांगता तुमकां. पुलिसान काडली आनी फुटेज दाखयली. फुटेजीर दाखयल्यार दिसता CCTV कॅमेराचेर
रमेशाची गाडी दिसता GS03 आणि ताजो फुडलो नंबर दिसता, फेसिनो दिसता आणि एक मास्क मॅन, त्याच्या फाटल्यान आनी एक मास्क मॅन रॉबरी करता. ओके, शॉपार मोबायलाच्या शॉपार चोरी करतात. ही जी गजाल घडलेली आसा, दिस इज अरावंड 2017 सालाची. आणि CCTV कॅमेराचेर 2 मनीस रमेशाची गाडी घेवन चोरी करता ते दिसता. मल्टिपल शॉपां, मोबायलाची शॉपां चोरी करता, आनी कितें कितें चोरी करता, कोणाची गाडी हें करता, आनी कितें कितें करता, म्हणजे क्रिमिनल केसीस. आनी बायल भियाता, बायल बेगीन बेगीन रमेशाक फोन मारता, रमेश तुका सोदपाक पुलीस येयल्या. रमेश म्हणटा आपूण गॅरेजीन आसा. पुलीस गॅरेजीन वयता, रमेशाक अरेस्ट करता आनी पुलीस स्टेशनार इन्क्वायरी करपाक व्हरता. रमेशाक पयलो क्वेश्चन, तुजी गाडी खंय? तुजी गाडी खंय? रमेश म्हणटा आपणाची गाडी आपूण रेंटाक दिला लाजाराक फोन मार. लाजाराचो नंबरूच ना. पुलीस म्हणटा तूच तो चोर, तुवेंनूच चोरी केल्या ही. हिचेर पळय, तुज्याच सारको मनीस आसा, फाटल्यान बसला आनी फुडें एक लांब मनीस बसला. फरक इतलोच आसा, दोगांनी मास्क घातला. तूं आमकां कितें चुतिया करता? पुलिसान ताका विचारलें, आमकां कितें उल्लू करता न्हू गो? रमेश भियालो. रमेश म्हणूंक लागलो, साहेब हांवें खरेंच कांय करूंक ना, म्हाजी गाडी हांवें कोणाक रेंटाक दिल्या. पुलिसान ताका विचारलें, तुका रेंटाक दिवपाचें तुजे कडेन लायसन्स आसा? तुजे कडेन कितें ज्या मनशाक गाडी रेंटाक दिल्या तेजें आयडेंटिटी कार्ड आसा, कितें आसा, तेजे डॉक्युमेंट आसा? तो म्हणटा ना, आपूण सर एक मॅकॅनीक, आपूण आपणाच्या वळखीच्या मनशाक गाडी दिल्या. वळखीच्या मनशाक फोन मार म्हणटा, फोन नंबरूच ना. आनी असो गुन्हो नोंद जाता रमेशाचेर आनी रमेशाक भितन उडयता. बायल तेजी जळामळाक धांवता, एडवोकेट करता. चेड्याक भुरगीं स्कुलान साडोवपाक लागली, आरे तुजो पापा तो गाडी घेवन चोरयो करपाक भोंवता मरे न्हू. स्कुलान ताका त्रास करूंक लागले, ट्युशनान ताका फकाणां करूंक लागले. रमेशाची फॅमिली रमेशाक बोवाळ मारूंक लागली. रमेशाच्या बायलेची फॅमिली फोन मारून त्रास करूंक लागली. ह्या कारणा खातीर तूं लग्न जाल्लें, लव मॅरेज केल्लेली, पळोवन गेल्लेलें तूं, अशें तशें करून खूब ताका त्रास करूंक लागली, खूपच त्रास करूंक लागले. अशें करून करून शेवटचो रमेश भितन पडलो. रमेशाक पुलिसान विचारलें की बाबा तूं गाडी रेंटाक दिल्या, तेजी तुजे कडेन पेपरां आसा त्या फुडल्या मनशाची? तुजे कडेन खुदचें तुजें लायसन्स आसा रेंटाक दिवपाचें? जाल्यार रमेशा कडेन कांयच ना. रमेश भितन पडलो आनी रमेशाक मागीर उगडास येयलें की आपूण ट्रान्जॅक्शन केल्लेलें, म्हणजे ज्या मनशान गाडी रेंटाक घेतलेली लाजारान, त्या लाजाराच्या मोबायलांतल्यान आपणाक जीपे जाला. तेणी फटाफट टायम वेस्ट करिनासतना पुलिसाक दाखयलें, सर म्हाका ह्या नंबरा वयल्यान तेणी जीपे केला. आनी पुलिसांनी टायम वेस्ट करिनासतना फटाफट आपणाची फर्दर प्रोसिजर चालू केलो ताका सोदपाक. 15 दीस जाले तो एब्सकॉन्डिंग असलो लाजार. आनी फायनली आमकां एक न्यूज आयकोंक येता की त्या मनशाक बेळगांव धरला विथ डिफरंट नेम, आनीकूच कसले नांवान न्हू गो. आनी तेजे कडल्यान 4 व्हिलरी 2 व्हिलरी आनी खूब तरेचे कितें कितें वस्तू कितें म्हणटा ते गावल्या, रिकवर जाल्या. आनी तशें करून रमेशाक आपणाची गाडी मेळ्ळी. पण जालें कितें, रमेशाची नांवाची जाली घाण. सारकें न्हू? सारकें. रमेशाची नांवाची जाल्ली घाण. रमेशाक पुलीस भितन घेवन वयता म्हणून हर एक वाड्याचेर, हर एक मॅकॅनीक, हर एक कस्टमर तेचो मॅकॅनिका कडेन ते येतालो रमेशा कडेन. तेच्या तोंडाक गजाल लागली, अरे रमेश असो असो करतालो, रमेश अमकें अमकें करतालो, रमेशाक भितन उडयला, रमेश चोर. आनी अशें करून करून रमेशाचे सगळे कस्टमर गेले. एक 3 म्हयन्या उपरांत रमेशान धाडस घेतलो आनी एक गॅरेज घातली. आनी धाकटुले कस्टमर येवंक लागले ताका, जे ताका वळखानासले. कोण पंचर काडूंक येतालो, कोण आनी कितें करपाक येतालो, कोण नट टायट करूंक येतालो. येदो व्हडलो मॅकॅनीक आनी तो धाकटुली गॅरेज घालून बसोंक लागलो.
लोक तेजे कडेन येताले गाडी घेवन आनी रमेशाक पळयताले, अरे हो तोच मनीस मरे चोर, हो आमच्या गाडी, आमी हेजे कडेन गाडी तर रे रिपेरिंगेक दी जाल्यार हो आमचे गाडयेचे पार्ट्स काडटलो आनी विकतलो न्हू, सारकें. अशें म्हणपाक लागले. अशें करून करून रमेशाच्या बायलेक येता वयता लोक त्रास करूंक लागले, हे 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 ही रमेशाची बायल. अशें करून त्रास करून करून फायनली रमेशान डिसायड केलें की आपूण आत्महत्या करतलो, म्हणजे आपूण सुसायड करतलो. आनी रमेशान तेंच केलें, घोळ घेतलो आनी आपूण मरपाचे प्रयत्न केले. बट देवाचे इतले उपकार आसले की जे जाग्यार तेणी फास घातलेलो तो फॅनूच तुटून सकला पडलो. आनी बट हेतून प्रॉब्लम कितें जालें की ही जी नस आसता, हांगा कितें तरी आसता ते तेजे चिड्डाले काय कितें तरी जालें आनी तेजे जो वॉयस आसा उलोवपाचो, जसो हांव उलयतां तसो तेजो तो 95% कवर जालो. आनी आतां रमेश एक एक असो एक डिवायस आसा, तो डिवायस असो हांगासर लावन उलयता, असो डिवायस आसा तो डिवायस असो हांगासर लावन उलयता, तेका उलोवपाक जायना, तेजे ट्रिटमेंट चालू आसा, तेका हे म्हणून पयशे खर्च करचो पडटा. आतां तुमकां हेतून कितें शिकोंक मेळ्ळें? तुमी कोणाक ट्रस्ट करिनासतना तुमचे बिलोंगिंग्स केन्ना दिवचे न्हय. स्पेशली हे जे रेंट कार रेंट बायक आसता तेंकां ते भावांक सांगूंक सोदता, ते इतले मेहनत करतात, गाडयो आपणाच्यो रेंटाक दितात, अनवळख्या मनशाक दितात, भायले लोक येतात तेंची बाबड्याची गाडी घेतात, ते रेंट कार बायक बाबडे 2-2 रुपया खातीर बाबडे इतले मेहनत करता आनी आपणाची गाडी 1.5-2 लाखाची गाडी, कोणाची 15 लाखाची गाडी 4 व्हिलर, कोणाची 35 लाखाची अशीच हँड ओवर करता. आनी हँड ओवर करता आसतना जो फुडलो मनीस आसता एक एकदां फ्रॉड आसता आनी अशे दुबावीत येदे व्हडले क्रायम क्रिमिनल एक्टिविटीज करतात. आनी फसता कोण? जो मनीस बाबडो गाडी दिता रेंटाक, आपणाच्या पोटा खातीर 2 रुपया जोडूंक सोदता, तो मनीस फंडान पडटा. सो ह्या व्हिडियोंतल्यान तुमकां हें शिकोंक मेळटा की नेवर ट्रस्ट अननोन पीपल. आतां आनी गायज हांवें जाल्यार नेव्यो पळयल्या, जे कामगार खंयच्या तरी पात्रांवा कडेन कामाक आसता, ते पात्रांव काडून आपणाच्या कामगारांक गाडयो दिता आनी त्यो गाडयो घरा कडेन आसता, तेंची बायलां आनी तेंचे धाकटे धाकटे जे मायनर भुरगे आसता ते घेवन भोंवता. कितें म्हणटा वे? एक्झॅक्टली. ते कितें करतात, आपणाचो बंगलो तेंकां सांबाळपाक दितात. घरान गाडी आसल्या कारणान तेंची भुरगीं, तेंची पात्रांवाची गाडी, पात्रांव गांवांक गेला, आपूण गाडी हांगा घेवन भोंवया आनी तेंची नांवाची घाण करता, तेंकां फोंडान घालता. चिता बरें आनी 10 फावटी कोणाचेर भरोसा करच्या पयलीं 10 फावटी चिता. हांवें कितें रॉंग म्हटलां जाल्यार कॉमेंट करून सांगा. आनी फाल्यां तुमकां हॉरर व्हिडिओ जाय की नाका? जाय जाल्यार कॉमेंट करून सांगा म्हाका, सारकें न्हू? सारकें. रमेशा भशेन तुमी फोंडान पडो नाका आनी लाजारा भशेन कोण म्हाजी व्हिडिओ पळयता तेंकां सांगूंक सोदता, हे दीस गेले, म्हाजी व्हिडिओ पडलेली आसा, 1000 लोकांक हांवें अलर्ट केल्लो आसा. बाय बाय.